अशा तरेचे कोचिसांनी कितें सगळ्यांनी जर मन लावन तातूंत काम केलें जर जायत, एक इंट्रस्ट घेतलो जर जायत, जाल्यार आमी गोंयचे सगळ्या खेळांचे बऱ्यांतले बरे खेळगडे दिवपाक शकतले आनी जेणे करून योग्य उद्देश दवरून गोंय हे फुटबॉला खातीर फेमस आसा. इतलें सगळ्या गोंयच्या रक्तांत आसा न्ही फुटबॉल हो भरलेलो आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता तें अशा तरेचें कल्चर आमी डेव्हलप करपाचो हेतू लक्षांत दवरून ही फुटबॉल सेंटरां सुरू केली. जर आमी योग्य तरेन जर त्या भुरग्यांक जर ताजें स्कील डेव्हलप करपाक शकले जायत न्ही की स्पोर्ट्सान खेळ्ळो म्हणून तो भुरगो फाटल्यान पडटा अशांतलें ना. ती चुकीची आमची समज आसा. त्यामुळे जितलो भुरगो खेळटलो ताजी तितली मेमरी शार्प जातली, तिचो हेल्थान तो उरतलो की त्यामुळे अशा तरेन की आमचे पेरंट्स, टिचर्स, मॅनेजमेंट हांणी जर सगळ्यांनी ह्या स्पेशल स्पोर्ट्स डेव्हलप जावपा खातीर इंट्रस्ट घेतलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की बऱ्यांतले बरे खेळगडे तयार जावपाक शकतले. की काणकोणांतल्यान तीच अपेक्षा आसा. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान आमचे एक रिक्वेस्टाचेर त्यांच्या आमी सांगले तांकां काणकोणा एक सेंटर दिवचें म्हण. त्यांच्या आदारान आमकां हे सेंटर मेळ्ळें. त्या सेंटरात तेमी फिजिबिलिटी बेस अशी पळयल्ली नासली, तरी आसतना आमची रिक्वेस्ट आनी भुरग्यांची उमेद पळोवन तेणी हे सेंटर एबलॉट केलें. ह्या सेंटराक लास्ट वर्साक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, ह्या वर्साक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. प्रत्येक वर्सार आमचे हे ल्हानचे भुरगे खेळगडे आपले तरेन बरो परफॉर्मन्स करतात.